बुकलेट आसता फॉलो कितें करपाचें तें सगळें प्रत्येकान वाचून येवपाक जाय खरें म्हणलें तें वाचून येतकीर तुका कळटा तुजो रायट खंय तूं खंय उलोवपाक जाय कितें उलोवपाक जाय कितलो वेळ उलोवपाचें हें सगळें तातूंत भितर बरयल्लें आसा तें कित्याक एक फावटी तूं नवोच आहा म्हणटा तांकां थोडो टायम लागतलो प्रोबेबली फुडलें सेशन म्हटल्यार सगळें तयार जातलें अशें दिसता म्हाका. आनी एक गजाल भूमिपुत्र बिल आहा पळय ते आयज फाटीं घेतले आनी तेन्ना तुमी आशिल्ले तेन्ना तुमकां खबर आहा भूमिपुत्र कितें तें राज्य पास केलें तेन्ना 3:30 हांव आशिल्लो म्हणजे हांव कंटिन्युअस आहा न्ही रे हांव वचूना खंय तूं म्हाका विचारता हांव आशिल्लो काय म्हणून ना आशिल्ले हांव विधानसभे 1994 आसा खंय वचूना विड्रॉ केला ते तुमकां कितें दिसता विड्रॉ केलो ताणें गव्हर्नरान तांकां परत धाडलें न्ही गव्हर्नरान एसेंट दिवपाक जाय गव्हर्नरान परत धाडला. थोड्या आमदारांनी जो अलाउन्स तुम्ही हे केला अप्रूव्ह केला तो इग्नोर केला कोणा नाका ताणी घेवप ना न्ही सी अलावन्स म्हणजे कितें पयलीं म्हणजे अलावन्स हो प्रत्येक आमदाराक हांव सांगलें मरे म्हजें भाशण आयकलें मरे तुमी हांवें सगळें सारकें सांगलां एक्सप्लेन करून हांव आमदार जाल्लो 94 800 रुपयाचो चेक मेळटालो आनी आमी 4 जाण आमदार आशिल्ले बीजेपीचे आमी ट्युरिस्टांक रावताले सेशन चलता तेन्ना 1 रुपया पर डे आनी ताजे भायर कांयच फेसिलिटी नाशिल्ल्यो आमी स्वता बरयताले रातचे 1 पर्यंत बसताले आनी बसून आमी क्वेश्चन्स काडप आनी कितें काडप सगळें आनी तुका ऑप्शनच नासता आतां डिमांड वाडल्या लोकां कडल्यान अपेक्षा वाडल्या आतां सगळें कॉम्प्युटरायज जालां डावनलोड करपा एसेंब्लीचे आन्सर्स आसा पळय सगळें आमकां घरा कडेन कोणाक तरी बसोवचो पडलो ताका कॉम्प्युटराची सारकी नॉलेज आहा क्वेश्चन्स घालपा जाय ऑनलायन घालपा जाय एका पयलीं क्वेश्चन पावपा जाय हें सगळें करतलो तुका स्टाफाची गरज आसता लोकांची अपेक्षा आसता की सर्टिफिकेट हाडपाक धाड कोण मामलेदारां वता कोण हेल्थांक हांगा वता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वता आमचो कोण भुरगो जीएमसी कितें धाडचो पडटा आमचे कोणें वोटरा बरोबर कितें जालें जाल्यार ही याद आमदाराची परिस्थिती आहा तातूंत लस दिसपाचें काय ना खरें आसतें खरें म्हणून हांवें सांगलें ताक जर तुमी हाडपा वता आयदन लिपोवन काय फायदो ना यू हॅव टू फेस म्हाका केल्लें हे मिडियान आनी हाणें कितलें केलें हांव हें मागता तें मागता हांव म्हज्या खातीर मागूना म्हाका आमदार सगळे जाण येवन तेन्नाय म्हणपा लागले सर तूं सिनियर मोस्ट आहा तुका खबर आहा सगळें तूं मातसो उलय पूण हांवें सरकाराक रिक्वेस्ट केली हांव सॅलरी वाडय म्हणून अलावन्स वाडय म्हणून सॅलरी 10,000च आहा अलावन्स 90,000च आहा अलावन्स आनी सॅलरी वाडोवना कितें वाडयलां 1-2 स्टाफ दिल्या एक्स्ट्रा 5 आशिल्ले ते 7 केल्या आनी जे पळय लोन्स आसा गव्हर्मेंटाचे तोय बी इंट्रस्ट फ्री लोन न्ही हें पयलीं लक्षांत दवरपाचें ताजेर इंट्रस्ट आहा आनी तो गव्हर्मेंट रिकवर करता न्ही तो कितें चुकपा मेळना आमदार फाल्यां ना जालें जाल्यार ते पयशे वतलेच तुका आमदाराचे ते खंय लिपोवपा मेळना तितलेच हें वाडयल्या तुगेले कार अलावन्स आनी फ्लॅट कोण घेता ते तितले अलावन्स वाडयल्या आनी काय वाडोवना तर फाटले कितलेशे वर्सांनी एक इश्यू कायम येतूच आहा अधिवेशनान IIT अजून थंयच आहा हांव मागलें मरे म्हाका हाज्या पयलीं दिसता गव्हर्मेंट प्रयत्न करता पूण गोंयकार कित्याक फाटल्यान उरता हांव म्हजेर पयर कोणें तरी घालें कित्याक हांव IITच्या मोगाक कित्याक काम हांवें IIT लागींच्यान पळयलां हांव पवई गेलां हांव चेन्नय पावलां IITच्या कॅम्पसां हांवें कॅम्पस पळयले IIT हांवें सुरतकल NITचो कॅम्पस पळयला म्हणून हांव जेन्ना NIT सँक्शन जाल्ली तेन्ना म्हाका हेंच फेस करचें पडलां लोलयें हांव मिटिंगेक गेलो थंय शाबाता सांगता लोक ती थंय कॅन्सल केली आतां ती निमाणें मागीर ती आतां बाळ्ळे थंय NIT आसा NIT किंवा IIT ज्या एरियाक येता ती एरिया इंटरनॅशनल मॅपाचेर पावता त्या एरियाचो डेव्हलपमेंट कोण हाडोवपाक शकना हें साहजीक आसा कोण सुरतकला पयलीं गेल्या पळय तांकां विचार सुरतकल कशें आशिल्लें आनी आज कोण गेल्या तांकां विचार आज सुरतकल कशें आसा हें हांव तांकां सांगलें लोकांक सांगलें हांवें लोक हांव सांग्यार पयर गेल्लो हांवें सांग्यार तांकां सांगलें सांग्यार तुमकां IIT येवो तुमी सांगे म्हणटा तें पूर्णपणे सामकें इंटरनॅशनल मॅपाचेर वतलें एज्युकेशनल हब जातलो तुका कंट्रोलच म्हणजे तुमकां कळपा सुद्दां ना जॉब एम्प्लॉयमेंट हें तें सगळें पूण तरेतरेच्यो प्रोजेक्ट तरेतरेचे येवपा लागतलें थंय IIT भितर IIT म्हणजे कितें सादो प्रोजेक्ट न्ही न्ही ते जर लोकांक थोड्या समजना जाल्यार कितें करतलो आमी म्हणटाले पॉलिटीक इंडस्ट्री नाका सदांच म्हणटाले आमी एसेंब्लीक सुद्दां पॉलिटीक इंडस्ट्री नाका आमकां एज्युकेशनल हब जाय आतां एज्युकेशनल हब कसो जावप तो सांग म्हाका.